योग्य वेळेर पूर्ण केल्याबद्दल इलेक्ट्रिसिटीचे कामगार आमच्या सरपंचांनी सांगले त्या प्रमाणे ते भरपूर मेहनत घेतात, भरपूर त्रास घेतात आणि लोकांक बरी सेवा दितात. त्याबद्दल तांकां मनापासून हांव देव बरें करूं म्हणटा. पंचायतीचे सरपंच आणि पंच आणि लगेच प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करून हातभार लायलो. आमच्या आमदार तर सदांच ह्या कामा बरोबर असतात, आमचे बरोबर असतात. खूप बरें दिसता. खूप वर्सां जाली हांगासर ही स्ट्रीट लायट खऱ्यांनीच गरज आसलेली आनी आयज ती गरज तांकां आयज फेडलेली आसा आनी भाऊन अशेंच काम करचें म्हाका दिसता. फुडेंय बी जेन्ना आतां आमी सगळे पेडणेकार एक जावन भाऊ बहुमतांनी हाडपाची खूप गरज आसा. ही खरोखरच आज जशी लोकवस्ती वाडटा तसे लायटीचे हे म्हणतात तसे खूप वाढत वयता. लायट आता खूप प्रमाणात जसे आम्ही म्हणता अन्न वस्त्र निवारा गरजेचे तसे आता लायटूय बी चढ गरजेची जाल्लेली आसा आणि ह्याच्या फुडें ती म्हाका दिसता खूपच गरज चढ पडटली. कित्याक आता जसे जसे क्लायमेट चेंज जाता आम्ही म्हणता मे म्हयन्यानूच गरज ना, वर्साचे 12 महिने म्हणतात तसे गरज पडटा चढ लायटीची. दिसाचे आम्ही रावूंक शकता पण रातचे आम्ही रावूंक शकना कित्याक लायट ही सगळ्यांकूच जाय आसता.